तुमकां बागेवन फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन हें बेसांव धाडटा पाठयता. तुमकां ताणें कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोणी बरी सावत भलायकी फावो करची. तुमकां सगळे वायट वेगनांतली निवारची. तुमकां जाय पळय तें तुमकां फावो करचें. विशेश करून जाणेन तुमकां ही आवड दिल्ली आसा ते आवडीन तुमचें जिवीत सारच्याक तुमकां तो हें बेसांव पाठयता. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. 1 कोरिंथकारांक 13:4-8. प्रिती मोग कोणाचेंय कितें सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकांय ना, बोडाय ना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुकेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चडूंक दिना. कसलेंच वायट आपणाचेर घेना. कोणें वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना. पूण कोणीय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांचे चुकी खोडी समजून घेता. बोरवांसो धरून रावता. दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता. सोंसणीकायेन दिरान सगळ्याक फुडो करता. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं बोयत रोतम्या सोबें बापाक वाकणटाव. आमेन. आनी सोर्पोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा खुरा रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या